नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. लोकसभेच्या 542 सुवातीं खातीर फाल्यां मंगळार उमेदवारांचे थारतले भवितव्य. कोणाची येतली सत्ता, कोण आसतलो विरोधात, दनपार मेरेन चित्र जातले स्पश्ट. गोंयांत दोनूय कडेन फुलतले कमळ. अबकी बार 400 पारात गोंयचे दोनूय विधानसभा वेंचणुकेतूय भाजपाचीच जातली जैत. सदानंद तानावडेन उक्तायलो विश्वास. एक्झिट पोलांची भाकीत कितेंय सांगू, भाजपा आनी मोदीची जातली एक्झिट. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकाराचो दावो. गुजरातच्या पर्यटकाक चलयेची हायस दाखोवन लूट प्रकरणात बागाचे कॅफे अरुबा क्लब रेस्टॉरंट सील. हे प्रकरणात दोगांक केल्ले अटके उपरांत कलंगूट पुलिशेची कारवाय. लायनमॅन हेल्पर जखमी जावपाच्यो घडणुको चालूच. फोंडे लायटीच्या खांब्याचेर चढून दुरुस्तीचे काम करतना लायनमॅन हेल्पर जखमी. उपचारा खातीर घालो जीएमसी. अमूल दूध जाले म्हारग. अर्ध्या लिटराचेर 1 रुपया जाल्यार 1 लिटराचेर 2 रुपया वाड. आता पळयात खबरो विस्तारांत. गोंयचे 2 धरून लोकसभेच्या 542 उमेदवारांचे भवितव्य मंगळारा थारतले. उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांत कोण वेचून येतलो हाचे कडेन गोंयकारांची नदर लागून आसा. दुसरे कडेन केंद्रात कोणाची सत्ता येतली आनी कोण विरोधात आसतले हे चित्र फाल्यां दनपार मेरेन स्पश्ट जातले. फाल्यां म्हणजे मंगळारा 4 जून ह्या दिसा लोकसभा वेंचणुकेची मतमोजणी जावपाची आसा. आमी मतमोजणी केंद्र येयला आनी आयज हांगासर नॉर्थ SP अक्षत कौशल हांच्यांनी हांगासरल्या पुलिसांक सगळे निर्देश दिल्ले आसा की कितें फाल्यां हांगासर सिक्युरिटी जाय, कितें तांकां ऑर्डर्स आसा, कितें तेंची रुल्स फॉलो करपाक जाय, खंयचे खंयचे पॉयंट्स आसा ज्या पॉयंट्सार कोण कितें रावपाक जाय, तशेंच कितें नॉर्म्स इलेक्शन कमिशनान घालूंक जाय त्या पद्दतीन चेकींग जातली. हांगासर कोणाकूच मोबायल अलावड केल्लो गेलो वयचो ना. जेंच्या कडेन परमिशन आसा, जेंच्या कडेन कार्ड आसा, इलेक्शन कमिशनान दिल्लेलें परमिशन आसा, तांकांच फक्त हांगासर अलाव केले गेले पडले. आनी हांगासर टायट सिक्युरिटी दवरपाचे जे निर्देश आसा ते SP अक्षत कौशल हांच्यांनी पुलिसांक हांगासर दिल्लेले आसा. हांगासर बऱ्यापैकी तयार जाल्लेली आसा. फाल्यां मतमोजणी सकाळी सामकी 8 वरांचेर स्टार्ट जातली आनी दनपारा 1 म्हणसर निकाल लागपाचे चान्सीस आसा. त्या अनुशंगान आयज सगळी ही तयारी चल्ल्या. गोमंतक TV खातीर आमलें सामान. लोकसभा वेंचणुकेची दोनूय सिटां भाजपाच्याच पदरान पडटली असो विश्वास भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन उक्तायलो. केंद्रात ह्याय फावट 400 पार जावन मोदीचेच सरकार येतले असो तानावडेचो दावो. 2027 जावपी विधानसभा वेंचणुकेत लेगीत कितलेय विरोधक उबे रावले जाल्यारूय फकत भाजपाच मताधिक्यान वेचून येतली अशें मत ह्या वेळार तानावडेन उक्तायले. जे काउंटिंग चालू जालें तातूंत दोनूय सीट जे आसात उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा हे दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार मोठ्या मताधिक्यान निवडून येतले. बऱ्या तरेचो ट्रेंड आमी पळयतात. उत्तरेक आमचे श्रीपाद भाऊ नायक आनी दक्षिणेक पल्लवी श्रीनिवास डेंपो हे दोनूय उमेदवारांक बरी आघाडी मेळटली आनी भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय उमेदवार निवडून येतले. कारण ज्या तरेन लोकांनी वोटींग केली पयल्या वेळाचेर मॅक्झिमम वोटींग लोकसभेक फर्स्ट टायम मॅक्झिमम वोटींग ही भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या आदाराचेर कश्टाचेर जाली. कारण जो आमी पन्ना प्रमुख कॉन्सेप्ट रावयलो ताजो बरोचसो फायदो आमकां गोंयभर पर्संटेज ऑफ वोटींग वाडोवपाक लागून मेळ्ळो आनी ताजो परिणाम आज आमी ह्या काउंटिंगे भितर दिसता. ओवरऑल इंडियाचो ट्रेंड पळयलो जाल्यार जे एक्झिट पोलान जे दाखयतले आनी सुरवाती पासून आमचे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे म्हणणें आशिल्लें की 400+, 370 भारतीय जनता पार्टी एंड विथ NDA अलायन्स इट इज 400+. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा तो ट्रेंड फुडें वचा. हातून दिसून येता की 400+ हो नक्कीच आंकडो भारतीय जनता पार्टी NDA अलायन्स धाडटली. जरी सगळे एकठांय जरी आयले आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक ताजो कांयच फरक पडना. लोकसभेच्या निवडणुकीक आमी मोर दॅन 50% वोटींग घेवनूच जिखतात. ह्या वेळाचेरूय तशेंच जातलें आनी त्यामुळे हे सगळे एकठांय जरी आयले जाल्यार आमकां जो कांय फरक पडचो ना. आनी तांकांय दिसतालें की डिविजन जालें म्हणून आमी जिखतात अशें तांकां जें दिसता तें चुकीचें आसा. येणारे विधानसभा निवडणूक आसा तेन्नाय तेजें एकठांय येवचें. भारतीय जनता पार्टी तेन्ना बसून मोठ्या मताधिक्यान गोंया भितर परतून जिखून येतली. एक्झिट पोलाचो निकाल कितेंय सांगू, भाजपा आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची फाल्यां एक्झिट जातली असो विश्वास काँग्रेसीन उक्तायला. इंडिया आघाडीक भिवन भाजपान एक्झिट पोल मॅनेज केला, पूण प्रत्यक्षात निकाल मात वेगळोच आसतलो. तेन्ना फाल्यां मतमेजणेक ड्युटेर आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांनी भिवचें न्हय अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. काँग्रेस पक्षान पुराय देशभर सगळे आमचे PCC प्रेसिडेंटांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आसा की जे कॅन्डिडेट आसात, जे एजंट्स आसात, जे काउंटिंग एजंट आसतले तांणी डिमोरलायज जावचे न्ही. जे ऑफिसर्स आसात, जे ऑफिशियल ड्युटीक फाल्यां थंय आसतले, कित्याक BJPन आमी इलेक्शन जिखता असो एक वातावरण, असो एक माहोल तयार केला, पूण रियालिटीन ते ना. कित्याक फाल्यां भारतीय जनता पार्टीची एक्झिट जावपाची आसा. नरेंद्र मोदीची फाल्यां एक्झिट जावपाची आसा. एक्झिट पोलान तांणी दाखयलें की 300+ तांकां सिटां मेळटा म्हणून, पूण रियालिटी इज दॅट की ते हाफ मार्क सुद्दां क्रॉस करचे ना. फाल्यां पुराय देश ह्या रिजल्टाची वाट पळयता. कित्याक हें इलेक्शन हें लोकांचें इलेक्शन आशिल्लें. जे इंडिया आघाडी, इंडिया अलायन्साचे जे सगळे वांगडी इतर पक्ष जे आसात, काल पुराय देशातले आमचे सगळे कॅन्डिडेट्स, तशेंच PCC प्रेसिडेंट, आमचे AICCचे अध्यक्ष, आमचे लीडर श्री राहुल गांधी हांची आमची एक झूम कॉल जाली. तातूंत भितर जे ग्राउंड सेंटिमेंट्स, जे नॉर्थ इंडियाक जो सेंटिमेंट आशिल्लो लोकांचो ऑन ग्राउंड, आनी जो केडर आशिल्लो जाणी ऑन ग्राउंड काम केलां, ताजे वयल्यान सिद्ध जाता आनी आमी कॉन्फिडंट आसा की फाल्यां इंडिया आघाडी, इंडिया अलायन्साचें सरकार जातलें. पर्यटक लूट प्रकरणात पैशांचे व्यवहार जाल्लो क्लब सील करपाचो आदेश काढला. ह्या नादी ह्या प्रकरणात पर्यटकांक लुटपी दोगांक पुलिशेन अटक केली. पर्यटकाक लुटपाचे प्रकरण सरकारान गांभीर्यान घेतला. ह्या प्रकरणात पैशाचो व्यवहार जाल्ले क्लब सील करपा बरोबरूच दोगा दुबावितांक अटक केल्या. चली रिता म्हणून सांगून कळंगुटे गुजरातच्या एका पर्यटकाक लुटपाचो प्रकार गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्लो. ह्या प्रकरणात आता कळंगुटे पुलिसांनी दोगा जाणांक अटक केल्या. मध्य प्रदेशाचो वरुण प्रजापती आणि ओडिशाचो चंदन गडाई अशा ह्या दुबावितांची नांवां. गुजराताचो हो पर्यटक 30 मे गोंयांत आयिल्लो. कळंगुटे पासय मारतना ताका हे दोग जाण मेळिल्ले. चली रिता म्हणून हायस दाखोवन ताका एका हॉटेलांत व्हेल्लो आनी ताच्या कडल्यान पयलीं 8,000 रुपये घेतले. ते उपरांत आनीकूय 20,000ची मागणी केली. चली जाय जाल्यार आनीक 20,000 दिवचे पडटले अशें सांगून ह्या पर्यटका कडल्यान वट्ट 48,000 रुपया तांणी मागून घेतिल्ले. आपल्याक लुटलो हे समजना फुडें ह्या पर्यटकान पुलिशेंत कागाळ नोंद केली. त्या उपरांत रोखडेच कळंगुटे पुलिसांनी कारवाईक सुरवात केली आनी ह्या दोगांक अटक केली. वीडियो शूट किया स्नेहा मैडम ने, रिपोर्टर स्नेहा मैडम ने मेरा वीडियो शूट किया. शूट करने के बाद गोवा में भेजा और बाद में मुझे पुलिस स्टेशन में गए, कंप्लेन की. कंप्लेन करने के बाद हमको पुलिस ले गई. जहाँ भी गए थे वहाँ पंचनामा किया. वापस आए. वापस आने के बाद जो आरोपी थे, आरोपी को गिरफ्तार कर दिया. गिरफ्तार करने बाद उसके बाद मुझे न्याय मिला और जितने भी पैसे थे मेरे वो वापस मिल गए, जितने भी फ्रॉड हुआ था. जो बाकी जो टूरिस्ट ऐसे आते हैं उनको क्या बोलना चाहोगे आप? मैं सभी टूरिस्ट आते हैं, बाकी मैं इसको ऐसा बोलना चाहूँगा कि गोवा में घूमने के लिए आओ तो सतर्क रहो और ऐसे लड़कीबाजी या फ्रॉड में मत करो. पार्लर है, मसाज है या बार है, पहले देखो समझो और बाद में जाओ. गोवा में आया हो, कभी भी फ्रॉड हो जाएगा ऐसा मेरी तरह, और पूरा कैशलेस सब निकल जाएगा. गाँव जाने के पैसे भी नहीं बचेंगे. तो सतर्क रहो.
स्नेहा सोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फोंड्या सपना पार्का लागसार लायटीच्या खांब्याचेर चढून दुरुस्तीक काम करतना शॉक लागिल्ल्यान लायनमॅन जखमी जालो. उपचारा खातीर ताका हॉस्पिटलांत दाखल केला. दिवचले लायनमॅनाक शॉक येवन मरण आयिल्ल्याची घडणूक ताजी आसतना सोमारा सकाळी फोंडे सपना पार्का लागसार लायटीच्या खांब्याचेर दुरुस्तीचे काम करतना सिद्धेश नायक ह्या 32 वर्सां पिरायेचो लायनमॅन हेल्पर जखमी जालो. ताका उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत दाखल केला. कांय दिसां आदीं ढवळे लेगीत अशाच घडणुकीत एक लायनमॅन सुदैवान वाटारलो. शटडाऊन म्हणून डिक्लेअर केलं सपना टाउन, सपना ऑर्चर्ड, सपना प्रभू नगर वगैरे. म्हळ्यार आज कितें केलें तांच्यांनी ते हांगर काम चालू आशिल्लें सपना टाउनान आनी हो जो ट्रान्सफॉर्मर दिसता पळय ताजेर चडलेलो तो क्रूज म्हणटा पळय तो लायनमॅन आनी ताज्या बरोबर एक हेल्पर आशिल्लो इलेक्ट्रिशियन सिद्धेश नायक म्हणून. ते काम करता आसतना सिद्धेशाक शॉक आयलो आनी ताका करंट येवन तो सकयल पडलो म्हणजे कितें जालें तो जो क्रूज आसा पळय ताणें मातसो हें दाखयली आपली एक्सपिरियन्स दाखयलो आनी ताका सकयल उडयलो आनी आपणें उडय मारली. नाजाल्यार ताका आनी कितें वायट बरें जातलें आशिल्लें. पूण अशें कशे तरेन तांकां इक्विपमेंट्स बी दिल्ले आसतना अशें एक्सिडेंट जाता? इक्विपमेंट म्हणजे पळय आमी प्रत्येक वेळा आयकता कितें हांगर पडलो तेजो सांखळे एकलो मेलो आनी खंय मेलो. आमी तेंचे रूट कॉज कितें आसा पळय तें वचत ना. आतां पळय हांगर कितें अशी घडना घडूंकूच जायना. आमी आतां इतले टॅक्निकली फुडें पावला, सगळ्यो तांकां सेफ्टी दिता, तरी सुद्दां अशें एक्सिडंट जावंक जायना. अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता बाबा तेंचे एक चॅकलिस्ट दिवपाचें आनी हें करपाचें. तांचो जो सुपरवायझर आसा ताकाय ट्रेनींग दिवपाची आनी अशें घडूंक जायना ह्या फुडें. आमी प्रत्येक वेळा मागीर एक्सक्युजां खूब दिता, अशें जालें तशें जालें ताका लागून अशें जालें. अशी तरेची घटना घडटा पळय ते खंय तरी ट्रेनिंगाक कमी पडल्या अशें म्हाका तरी दिसता. कित्याक सांग तांच्या बरोबर सुपरवायझर आसता तांकांय ट्रेनींग दिवपाक जाय न्ही, तेंच्यांनी चॅक करपाक जाय. ते तांचेरूच रावता अवलंबून बाबा ते करतले आनी आमी पळयतले म्हणून. पूण तुका दिसना की सिनियर आसा तेंच्यांनी पयलीं काम करपाक जाय आनी कोण न्यू येयले तांकां ट्रेनींग दिवपाक जाय? बरोबर हांव एग्री जाता कित्याक सिनियरांनी काम करपाक जाय म्हणून. हे आतां कोण आसा पळय तो लायन हेल्पर म्हणटा पळय तो नवो खंय तो ताच्या बरोबर तो क्रूज आशिल्लो तो एक्सपिरियन्स तो म्हणटा कितें आपणें ताका सांगलें वयर चडूं नाका म्हणून तरूय तो वयर चडला. तशें जावंक शकता अशें आमकां तरी दिसना जावं शकना म्हणल्यार तो सांगता. अशा तरेच्यो घडणुको परत घडच्यो न्हय म्हणून सरकारान तशेंच वीज खात्यान म्हत्वाची पावलां उबारपाची गरज ह्या वेळार थळाव्यांनी उक्तायली. ओके, सद्याक सरकारान जी अशी घटना घडत आसता पळय वीज खात्यान तेन्ना जो मंत्री जावं हेंच्यांनी कितें करपाक जाय हेजेर? एक्चुली तांकां न्ही म्हाजें पयलें रिएक्शन म्हणजे तांकां सगळ्यांक ट्रेनींग दिवपाक जाय. प्रत्येक वेळा तांचो अशें एक्सिडेंट जाले म्हणटकूच ते रूट हें काडटा, फायंड आवट जाता हेका लागून तें जालें ताका लागून हें जालें. रूट कॉज कोणूच आसना, प्रत्येक कडेन दुसरे फॉल्ट मेळटा तांकां. त्या खातीर हांव परत गव्हर्मेंटा कडेन मागता तांकां चॅक लिस्ट दिवपाचें बाबा हें केल्या शिवाय तांकां कामाक लावनाका म्हणून, जेणे करून अशें एक्सिडेंट जावचे ना फुडें. सपना पार्क हांगा आसा फोंड्यान, जे जाग्यार एक ट्रान्सफॉर्मराचे वयर काम करता आसतना एकट्याक सिद्धेश नायक म्हणटा करंट लागला आनी तो सकयल पडलो आनी तो जखमी जाला. ताका आयडी हॉस्पिटलांत पयलीं व्हेल्लो आनी आयडींतल्यान ताका बांबोळे हांगा उपचारा खातीर धाडलेलो आसा. जो लिकेज जाता गेल्या म्हयन्याकूय बी एक ढवळी हांगा लिकेज मारून एकटो पडलेलो, तोय बी सुर्देवान वाचलेलो. हेजोय जाला. बिचोले हेज्या पयलीं सुद्दां एक घटना घडलेली आनी तो मेल्लो. तेन्ना आजून बरें वीज जे खातें आसा ते लिकेज सोदपाकूच तांकां टायम वयता. लिकेज कसो मारता कितें मारता हें कांय खबर ना. तो म्हणटा की तेणी सगळे इक्विपमेंट घालून तो वयर चडलेलो, पूण कशी लिकेज मारली म्हणून कळना. लिकेज मारून कशी मारली ती शोध आमी घेता अशी केशव नायक हेणें सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जावचे पयलींच नागरिकांक म्हारगायेचो फटको बसला. गुजरात कॉपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशनान अमूल आनी मदर डेअरीच्या दुधाचे किमतीत एका लिटरा फाटल्यान 2 रुपयांनी वाड केल्या. दुधाची वाडिल्ली किंमत आयच्यान लागू जाल्या. GCMMFन केल्ल्या घोशणे प्रमाण अमूल दूध 2 रुपयांनी म्हारग जालें.
पर्यटकांक लुटप्यांचेर खर कारवाय जावपाक जाय, उण्यांत उणें 10 दीस तरी तांकां बंदखणीत घालपाक जाय अशें कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता। अशे तरेचे प्रकार परते घडचे न्हय हे खातीर पुलीस प्रशासन आनी मुख्यमंत्र्यान खर पावलां उबारपाक जाय अशें लोबोचें म्हणणें। पर्यटक दलालांचेर खर कारवाय जावची हे खातीर आपूण पुलीस प्रशासनाक पत्र बरयतलो अशें ताचें म्हणणें। Action on this type of people who are doing this cheating business, so-called touts, a seriousness from police is not there. जे आधी कोणे ऑफेन्स केला आणि आता परत अनेकदा केला तेंच्यांनी, परतून सेकंड ऑफेन्स केला, थर्ड ऑफेन्स केला, तेंचेर स्ट्रिक्ट कायदो जो तर बदलपाक जाय जाल्यार तेचेरूय भासाभास जावपाक जाय. दे हॅव टू टेल द हायर अप्स दॅट दीस थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी चेंज अँड लॉ शूड बी दॅट हेंकां 10-15 दीस भितर उडोवपाक जाय. 10 मिनिमम 10 days तरी हे भितर आसपाक जाय ज्युडिशियल कस्टडी विदाउट गेटिंग अ बेल. And why I am saying this, because finally Goa, especially coastal belt, all the youth are directly employed in the tourism sector. They are doing their own business, and when such type of things come and tourists are being harassed and tourists are being cheated and looted, tourists will not come back again to this destination Goa. And this type of incidents have happened earlier, then they stopped for nearly 8 to 9 months. Now again it has started. I will write to the Director General of Police, to the Home Minister also. We'll bring out this issue in the assembly. Why it is happening again and again? Why are the police not taking action? Why are the police not taking first only action that all these touts who are roaming, they should be arrested? Let them be arrested on weekly basis. Earlier it was happening. Why it is not happening now? Police should send a report to the collector to seal such type of clubs, because they are allowing these illegal activities to continue. सील करपाचे आधी केल्या सील बदनाम जायत असता त्या खातीरूच हे सील जावपाक जाय. गोंयांत चोरी जावपाच्या प्रकरणांनी वाड जायत आसा. म्हापशा मामलेदार कार्यालया लागसार आशिल्ल्या झेरॉक्साची 4 दुकानां चोरांनी फोडली. सकाळीं जेन्ना दुकानाचे धनी दुकानां उक्ती करपाक आयले तेन्ना चोरी जाल्ल्याचें प्रकरण उक्ताडार आयलें. दुकान धनियांनी बेगोबेग पुलिशेक कळीत केलें. चोरांनी दुकानांतले फक्त पयशे फारायले अशें दुकानाच्या धनियांनी सांगलें. हे चोरांचेर खर कारवाय आनी पुलीस बंदोबस्त वाडोवपाची मागणी दुकान धनियांनी केल्या. वाडोवपाचें आनी अनऑथरायज्ड एंट्री दिवंक जायना. हरशीं दिसाचे आमकां कितें करता, आमकांच भितर एंट्री मेळना. चोर पावतात हांगासर, म्हणजे ते कशें कितें ते तेंच्यांनी सारकें पेट्रोलिंग करपाक जाय. आमी गाडी घेवन आमी स्वताच्या शॉपाचेर येता जाल्यार आमकां ते आडायतात. एंट्री तुमकां दिन ओनराक, आमकां ओनरांक एंट्री नासता. पूण आतां हे रातचे कशें पावले ते आतां तेंचे सारकें तशें पेट्रोलिंग करूंक जाय. म्हणजे ते पब्लिकाक फक्त त्रास जावपा पुरती आसूंक जायना. कसली जी रुल्स नाजाल्यार कितें रेगुलेशन्स करता ते पब्लिकाक त्रास जावपा सारकें आसूंक जायना. की ती खरोखर तेच्या पासून कितें तरी उत्पन्न जाय. म्हणजे कितें आतां रिजल्ट पळय कितें जालो, गाडी आडायतात आमचे, पूण रिजल्ट कितें येयलो, चोरी जाली आमच्या तेची. म्हणजे कितें पेट्रोलिंग करता ते सारकें सिस्टमॅटीक आसूंक जाय. जे लोकांक दाखोवच्या खातीर अशें आसूंक जायना. जे म्हणजे पब्लिकाक तेजो यूज जावपाक जाय, फक्त त्रास जावपाक न्हू. दिसाच्या जाग्यार फक्त दाखोवपाचें तशें जालें न्ही. आतां आमचे खरोखर रिजल्ट कितें येयलो, आतां एक्चुअली तेंच्यांनी कितें अनऑथरायज्ड कोणाची एंट्री जावंक जायना म्हणून तेच्यांनी पेट्रोलिंग दवरलेलें, पूण तेचो रिजल्ट येयलो पळय. नंदा मात्रेकर, हांव सकाळी फुडें येयलो तेन्ना तेजें शॉप म्हाका ओपन दिसलें संतोषाचें. पूण हांवें ताका अडकुपाक गेलो, पूण कोणूच ना भितर. मागीर म्हाजें पयलें, म्हाजेय कटरान कट केलें गॅसाचें शॉप. मागीर हें शॉप पयलें, हें ओपन आसलें. हें ओपन आहा म्हणून ओपना पयलें भितर कांयच ना. आनी मागीर हांव तें शॉप पळोवंक गेलो फेमन्नाचें, तेजें शॉप ओपन आहा, पूण भितर हें आहा तेजें लॅपटॉप बीन सगळें आसा. भायरसूनच पयलें हांवें. तुमकां कितें अंदाज कोणाचो आतां इतले लॅपटॉप बीन करूंक ना बाकीचे? म्हणजे तांकां ते पयशेच जाय अशें म्हाका हें दिसलें. तांकां ते वस्तूंचे पडलेले ना, पयशेच जाय. कितें सस्पेक्टेड कितें तुमकां डावट आहा कोणाचेर? कित्याक हे घडलां ते सद्या म्हापसा मार्केटा कडेन आहा. पूण रातचे हांगा कितें तरी पेट्रोलिंग जावंक जाय न्हू, तें जायना. पेट्रोलिंग दिसता जायना दिसता म्हणून ह्यो चोरी वांगडाच 4 शॉपां फोडप म्हणजे बरोबर न्हू. आनी वयल्यान ही गव्हर्मेंट प्लेस, कलेक्टराची प्लेस ही, आनी तितून चोरी जावप म्हणजे एक दुख्ख काय दिसता. रातच्या टायम हांगासर कोण पुलीस नासता? ट्रेजरी नासता पुलीस. ही गेट सुद्दां ओपन आसता रातची.
म्हणजे भितर कोणूय रस्तो येऊ शकता? कोणूय येवंक शकता अशें जालें ना. एक 4 गाड्यो फोडप म्हणजे कोणूय येवंक शकता, कितेंय करूंक शकता. म्हाका नंदान फोन करून सांगलो की तुमची आमची शॉपां फोडल्या म्हणून. तेन्ना आमी बेगा येता म्हणून सांगलें. आमी लॉक करून गेल्ली. सॅटर्डे बंद आमची. केन्ना चोरी जाली? काय खबर ना आमकां. आतां राती आसतली कित्याक तेंच्यांनी आमकां सकाळीच फोन केला आनी सांगलें आमची शॉपां फोडल्या म्हणून. कितली फोडल्या? 4 फोडल्या आतां. 4 शॉपां वांगडाच फोडल्या? वांगडाच फोडल्या आसतना कटरान सगळी कातरून फोडल्या. तुम्ही जेन्ना शॉपार पावली तेन्ना कितें दृश्य दिसलें? हांगर कितें पयलें सकाळी फुडें? पळय जाल्यार आमची शॉप उगडी आसा आनी ब्लॉक बी काडून तेंच्यांनी उडयला आनी आमचे पयशांचे डबो बी तेंच्यांनी उगडून थंय दवरला. तशें कंप्युटर बी तशें चोरूंक ना आमचे, पूण पयशे येयले तेंच्यांनी. पयशे येयले? हय हय. ओके. आमी एका स्टॅम्प पेपर बी हाडपाक आमी पयशे दवरले न्हू, ते येयले तेंच्यांनी. ऑलमोस्ट कितले पयशे चोरी गेले आसतले? चड आसना आनी ते चिल्लर मोड आसलेली न्हू, ते आमी मेजून दवरूंक ना न्हू. आनी ते देवाचे पयशे पळय लक्ष्मी पुजेन आसता पळय ते बी आसतले, गरपे आसतले ते पयशे सगळे. हय हय हय. ओके. काल राती हे जालें अंदाज? हय हय हय. म्हणजे तुमी सकाळी येयले तेन्ना पयलें कितें लॉक फोडला डायरेक्ट? हय, लॉक कटरान कातरला, लॉक काडून सायडीक दवरला. कुळेच्या पिपळमळ वाठारांत आयतारा दूधसागर न्हंयत बुडून एकल्या 40 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक मरण आयलें. मूळ राजस्थान आनी सध्या आके मडगांवांत रावपी गोपाळ राम पटेल आयतारा आपल्या फॅमिली सयत दूधसागर न्हंयत न्हांवपाक आयिल्लो. मात भावाचो भुरगो बुडटा म्हणून वाटोवपाक गेल्ले कडेन गोपाळ बुडलो. ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांवां हॉस्पिटलांत धाडल्या. कुळे पुलीस फुडलो तपास करतात. कांय दिसां पयलीं दिवचल तालुक्यांत आशिल्ल्या चिरेखणीत आनी कनालात न्हांवपाक गेल्ल्या 2 17 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक बुडून मरण आयिल्लें. ते उपरांत उदकांत बुडून मरपाच्यो घडणुको वाडत आशिल्ल्यान लोकांनी घसघश्यांचेर चिरेखणीत तशेंच न्हंयेत न्हांवपाक वचचें न्हय अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लोकांक आवाहन केल्लें. मात ही दिवचलची घडणूक ताजी आसतनाच कुळेच्या पिपळमळ वाठारांत काल आयतारा एका 40 वर्सां पिरायेच्या गोपाळ राम पटेल ह्या तरणाट्याक दूधसागर न्हंयेत बुडून मरण आयलें. आयतारा सुटयेचो दीस आशिल्ल्यान मूळ राजस्थान आनी सध्या आके मडगांवांत रावपी गोपाळ राम पटेल आपल्या फामील सयत दूधसागर न्हंयेत न्हांवपाक आयिल्लो. मात न्हांवपाक गेल्ले कडेन आपल्या भावाचो भुरगो बुडटा म्हण वाटोवपाक गेल्लो गोपाळ न्हंय खोल आशिल्ल्यान बुडलो आनी ताका मरण आयलें. काल अशीच एक वायट घटना घडली. कुळ्या पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत जो पिपळमळ गांव आसा त्या गांवांतल्या वाठारांत जी न्हंय व्हांवता ते थंय एक गोपाळ राम पटेल हो मूळ राजस्थानाचो सद्या आके मडगांव रावता आनी तो आपल्या कुटुंबाक घेवन थंय येयलो न्हांवपाक. तो ड्रायव्हिंग करून घेवन येयलो गाडी आनी तेन्ना तेजी वांगडा 3 ल्हान भुरगीं आसलेली तेगेली आनी एक बायल आसली आनी भावालो चलय आशिल्लो. जेन्ना ही सकाळी न्हाता न्हाता 4 सुमार तो भावालो चलो उदकान मातसो उदकाचो अंदाज येवना कारणान मुखार पावलो आनी तो बुडपाक लागलो. ताका बुडटा म्हणून तेणी गोपाळान फाटल्यान गेलो आनी ताका धुकलून वयर हाडलो. पूण गोपाळ ताका काडटा आसतना गोपाळूच उदकान बुडोवन उरलो. जेन्ना हो आजून येयला म्हणून तेंच्यानी पयले भायर मागीर तेंच्यांनी मोठ्यान बोवाळ केलो, लोकूय येयले थंय, पुलिसांकूय हेची म्हायती दिली. तेन्ना ताका काडलो तेन्ना पयल्यार हो मेल्लो हांगा आशिल्लो. मंदक टीव्ही खातीर कुळेच्यान एकनाथ खेडेकर. फर्मागुडीत गस्तीचेर आशिल्ल्या येरादारी पुलिसांनी सोरो पिवन बायक चलोवपे आड कागाळ नोंद केली. उपरांत ताका न्यायालयांत हाजीर करून 2 दिसांची पुलीस बंदखण आनी 5,000 रुपया दंड भरपाचो आदेश दिलो, अशी माहिती येरादारी पुलीस निरीक्षक क्रिशा सिनारी हांणी दिल्या. As per instruction of our SP Traffic, a special drive was conducted from 31st May till 2nd June against a drunken driving. We are deployed Nakabandis in Ponda traffic cell jurisdiction, and during that we have booked total 21 drunken drive cases from last 3 days. And out of 21, one of the violator, drunken driver, was produced before JMFC Ponda, wherein he was fined for ₹2,000 and 2 days imprisonment. Thereafter he was lodged in Kolwale jail for 2 days. From Jan till May, and we have booked total 119 cases in 2024 against drunken driving. As compared to 2023, it was 54 cases. We are also starting a drive against the modified bikes, against modified silencer and all. We are keeping a watch on that. So we have instructed all my traffic officers
as soon as they notice this violation to impound a vehicle. लोकसभा वेंचणुकेचो फाल्यां निकाल लागतलो. मतमेजणी बरी तरेन जावची हे खातीर कडक पुलीस बंदोबस्त आसतलो. मतमेजणे वेळार कितेंच गैरप्रकार जावचो न्हय, सगळी प्रक्रिया बरे तरेन जावपा खातीर पुलिसांची भूमिका म्हत्वाची आसतली. हेच फाटभुंयेर उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान पुलिसांनी म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो दिल्या. Tomorrow on 4th of June it will start at 8 AM sharp. All our staffs have been trained and are deployed for duty. Observers have also come here who will be monitoring the entire voting process. We are expecting to finish it soon. We have 20 halls for every assembly constituency and postal ballot will be counted in a separate hall. And EVM countings will take place in the 20 halls. As soon as every round counting is done, announcements will be made frequently, and at the end of entire काउंटिंग प्रोसेस फाइनल रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड। सिक्योरिटी कैसे रहेगी और सिक्योरिटी 3 कॉर्डन्स में रहेगी। सबसे बाहर 100 मीटर पे पुलिस फोर्स रहेगा। वी विल नॉट अलाउ एनीवन विदाउट एनी आईडी कार्ड इनसाइड द पेरीमीटर ऑफ 100 मीटर्स। नो व्हीकल विल बी अलाउड इनसाइड 100 मीटर्स पेरीमीटर। फिर सेकंड लेयर पे आर्म्ड पुलिस रहेगा जो आपको फ्रिस्किंग करेंगे, देन मोबाइल फोन गैजेट्स आर अलाउड इनसाइड। एंड थर्ड जो रहेगा वो आउटसाइड द काउंटिंग हॉल रहेगा जो सेफ्टी रहेगा। कितने राउंड में काउंटिंग पूरा हो जाएगी? अलग अलग हॉल्स के लिए अलग अलग राउंड्स है। मैक्सिमम हमारे 7 नंबर ऑफ राउंड्स है। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव समिता तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।